घेतला आम्ही त्यांचा पूर्ण पाठिंबा आम्ही जाहीर करता आणि असलो हो जुलूस याची फुडें काणकोणात त्यांना जोपा जायना पयलीं 2-3 पाटकी झाला संपूर्ण पाठिंबा या आमगेल्या या आंदोलनाक आसतलो सारकी कसलो दुबाव दवरपासना जंदूल मारतात त्यांना आमी हजर जातले केदी व्हडली रॅली काडून दिया ते काडपाचो तांकां कसलोच आमी हे दिवपाना परमिशन दिवपाना आनी आमी ती बंद उडयतले ते जर 800 लोक जर काणकोणाक जर मुसलमान आसून जर 5,000ची रॅली करपाक शकतात जाल्यार आमी 25-30 हजार जर काणकोणाक आसून जाल्यार आमी 50,000 लोक हे कडेन करपाक जाय आसलो तेतून आमी कमी पडला पूण हेजे फुडें हे जावची ना आमी सगळे काणकोणकार सदांच संघटीत आसतले आनी हाजे फुडें हो जुलूस म्हणटा काणकोणाक आमी काडपाक दिवचे ना त्याचे खातीर आमी रस्त्यार येवन आमी कसल्याय प्राणाची आहुती दिवपाची आमची तयारी आसा आनी हांव एक उलो मारता आज म्हाका दिसता काणकोणचे आमदार आउट ऑफ स्टेशन आसात पूण खुबशे आमचे राजकीय जे नेते आसात ते आज आमचे मदीं हांगा उपस्थित ना तेंची लोकल बॉडीचे तेंची उपस्थिती जाय आसली पळय आमचो सरपंच कसो नेटान सारको हेज्यान मुखार आसा हांगा येवपाची गरज आसा आमी राजकारण करता आसतना विचार करपाक जाय आमी जिवंत उरताले आमचें अस्तित्व जर ना जाल्यार आमी कसलें राजकारण करताले आमचें अस्तित्व टिकोवपाचें आमकां घरा ह्या बॅनरा अंडर हे सगळें आंदोलन जातलें आज सुरवात जाला आज सोंपचें ना एक गजाल आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाची आसा जुलूस जो आसा तो काणकोणांत नाशिल्लो मुसलमानांनी मुद्दाम भायलेचे कोण हुबळीचे धारवाड आनी खंयचे हांगा हाडून भरलात रेशन कार्डाय भरलात आनी ते सगळे बोगस जे आसा ते सगळे करून ते आमचेर घालतात सो जुलूस तर जावचोच ना आनी एक मुसलमान भाव म्हणटा आज फाल्यां भाव म्हणटाला काय खबर ना तुमची जी मस्जिद आसा ती इल्लीगल आसा हांव फाल्यां म्हणजे आमचे जेन्ना ज्या वेळार हे वतले त्या वेळार तुमकां ती मोडची पडटली आमी जो पर्यंत शांत आसात तकलेक मारले ना तो पर्यंत थंड आसात आमच्या देवस्थान दामोदर देवस्थान लोलये हाजी तर्फे आमकां ह्या आंदोलनाक पूर्ण पाठिंबा आहा आनी म्हजें मत अशें आसा की ज्यो सगळीं देवस्थानां आहात तांणी असो निर्णय घेवपाक जाय की ह्यो ज्यो आमच्यो हिंदू संघटना आसात तांकां तांणी फुल्ल पाठिंबो दिवपाक जाय आनी जर एखाद वेळ आर्थीक मदत लागल्यार सुद्दां तांकां दिवपाक जाय अशें म्हजें आसा आनी आमी तें करतले जिथं जिथं हे मुसलमान येतात तिथं तिथं आमच्या आया बहिणीवर अत्याचार होतोय आज येणार आम्ही त्याला देणार अरे मल्लिकार्जुनाच्या मिरवणुकीशिवाय इथं कुणाची मिरवणूक चालते जय श्रीराम इथं अधिपती आहे मल्लिकार्जुन त्याच्याशिवाय कुणाचंही साम्राज्य इथं चालणार नाही आणि जो कोणी करण्याचा प्रयत्न करेल ज्याप्रमाणे जितेंद्र रामशेखरांना सांगितलंय त्याचप्रमाणे या काणकोणमध्ये रक्तपात होईल लक्षात ठेवा आमचे वेगळे वेगळे जे प्रश्न असतात त्या प्रश्नाक असोच उलो मारलो वतलो तेन्ना आमी सगळीं एकत्र जमया हाजे पेक्षा डबलेन टिबलेन कारण आमचो धर्म राखप हे आमचे कर्तव्य आसा धर्मरक्षण हे आमचे कर्तव्य आसा आतां जितेंद्र रामशेखर सरान सांगिल्ले त्या प्रमाणे लक्षांत दवरया 4 रुपये कमी पडटा म्हण भाजी मांस फळां हे आमी गैर म्हणजे मुस्लीम लोकां कडच्यान घेवपाची ना आमच्याच लोकां कडेन घेवया आनी आमची लोकांक फुडें व्हरया काणकोण सदांच फुडें आसता कोकण रेल्वे हें जालें काणकोणकार फुड्यान गेले कोंकणी मराठी टायमार जालें काणकोणकार फुडें काणकोणकार रक्ता केन्ना भिना आपले रक्त बलिदान दिवपाक सदां तयार आसात म्हणून एक सांगता हो लढो हिंदू विरुद्ध मुसलमान आहा आनी हो जर थांबयता जाल्यार हो लढो आमी असो कंटिन्यू चालू दवरपाक पडटलो कित्याक थोडे जाण आमचे भितर फूट घालपाचे प्रयत्न करतले पूण लोकांनी फूट घालपाक प्रयत्न दिवप ना आमी ही संघटना इतल्या पुरतीच मर्यादीत दवरन आसना आमी सबंद काणकोणकार जर एक जाले जायत कसली गोश्ट ही अशक्य ना आमी शक्य करपाक आमी सदांच एक हांव गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक मेसेज दिवंक सोदतां की काणकोणाक ज्यो ट्रेडिशनल चाली रिती ना त्यो चालू करच्यो न्हू गंभीरपणे हेचेर विचार करचो आनी ते चालू करीत जाय जाल्यार तेंचेर सर्वस्वी जबाबदारी तेंची आसतली आनी आमकां मागीर फाल्यां जिम्मेदार धरची न्हू आनी आमी कितले थाराव आसत हें तुमकां खबर ना म्हणून हांव परत एकदा गव्हर्मेंट सगळे ऑथॉरिटीक रिक्वेस्ट करता की गंभीरतायेन हेचेर तुमी विचार करचो आमी बी गरवता आमचेंय रक्त तापला ह्या वयाचेर आनी आमची युद्धां कितें तापता आनी आज हांव सांगता प्रत्येक युद्ध आपले रक्त तापोवन घरांत वयतलो आनी बाकीच्यांकय तुमचें रक्त तापयतलो जेन्ना काणकोण आमकां लेटर दिवपाची संदी मेळ्ळी आमचे संयोजक आमचे मदीं आसात तेन्ना लेटर दिले नंतर पयलीं सम्राटान दिलें त्या नंतर गौरेशान लेटर आमी ड्राफ्ट करून दिले हांगा पावयले नंतर जेन्ना जुलूस बंद जालो अशी मेसेज मेळ्ळी तेन्ना खंय तरी कळ्ळें की काणकोण हें गोंयचो लास्ट भाग न्ही तर फर्स्ट भाग म्हणून परत एकदां सांगता काणकोण हो गोंयचो लास्ट तालुको न्ही म्हाका दिसता सरकारान सुद्दां काणकोणाक कॉन्स्टिट्युएन्सी नंबर 1 करपाक जाय कारण हें एक बरें एग्जाम्पल काणकोणकारांनी सेट केल्लें आसा
आमी तुमच्या म्हाजी खुबशी सोयरी काणकोणां आसात. काणकोणां आमी येतात तेन्ना एक तर आमी खंय तरी देवा येतात, कित्याक नाल्यार सोयऱ्यांगेर येयल्ल्या भशेन येतात. तेन्ना तुमचे हिरामेळाची वाट, तुमचे बाकी हे म्हणजे सांस्कृतीक धर्तेचेर जर तर सगळ्यात पयलें खंयचे गांव समज म्हणटात जाल्यार विच इज नॅचरली प्रोटेक्टेड बाय द माउंटन्स. धिक्कार त्या मुस्लिम धर्माच्या. आयज एक लढाई धीरन भाऊन सांगले त्या प्रमाणे हिंदू आणि मुस्लिम ह्यो शब्द आमी पयलीं यूज केल्लो नासलो. हिंदू आनी मुस्लिम दंगल जाता काणकोणां जावं, रक्तपात जाता जावं, क्षत्रियांनी तलवाऱ्यो फक्त घराक हातून दवरलात देवाऱ्याक, पूण चलोवपा विसरना. चलोवपा विसरना अजुनूय. आमी फक्त काळांतरान तलवार सोडला आनी बॉल्साक पेन लायला. गरज पडल्यार आमी तलवारी घेतले. कारण देव मल्लिकार्जुनाचो सासायेचो महाल, व परशुरामाचो सासायेचो महाल, व आगोंदेश्वर देवस्थानाचो सासायेचो महाल सुद्धा तिसरे फावटी हे आपले शक्ती दाखोवंक सोदता हांगासर. आनी तेंच्यांनी शक्ती दाखयले वास्को, आमच्यांनी बरे भशेन अलाउड केल्लो जाल्यार आमचे जे तिरंगो झेंडो आसा तेजेर तेंच्यांनी अल्ला आनी कसले कसले कितें बरयल्या. सो हे कितें करूंक सोदता, भारताक हे इस्लामीकरण करूंक सोदता अशें दिसता. सो त्या खातीर ह्यान फुडें सगळे हिंदू जशे तुमी हांगासर एकठांय जाल्ले आसा, आमकां खबर आहा काणकोण जाले हे जावचेच ना, पूण अख्खे गोंयान वॉर्निंग करपाचें की खंयसरूय ह्या विधर्मी लोकांक अधर्मी लोक जे आसा तेंचे फंड वयर काडूंक दिवचे ना. एक लिडर हो सदांच तुगेलो मत मेजपाक उरपायना. आयज काणकोणाक दिसता की आयज हे लिडर हिंग खुबशे कमी आहा. अशी बाकी तुगेले सगळी मत मेजपाक गेला दिसता. अशी तुगेले बाकी सगळी कामां तुगेले फुडें उरता. पूण आयज हे फाटीं आहा कित्याक लागून हे तुगेले आख्खे काणकोणकारांनी विचार करपाक जाय. जे रॉंग आहा ते रॉंग म्हूण तुगेले तेर उबें रावपाक जाय. तांकां स्टँड घेवपाक जायना. म्हणजे हे तुगेले आमगे गांवचे चिंतना, हे फक्त आपले फायदो चिंतता. हे फक्त पॉलिटिकल करता, हे फक्त आपल्या मतां राजकारण करता. हे मतां राजकारण आहा हेंचेर आमी आख्खे काणकोणकारांनी रावन बहिष्कार घालपाक जाय. असले लिडर आमकां नाका. जे गांवांक तुगेलो फायदो ना, ह्या गांवांक तुगेलो पाड घालपाक हे तुगेले लिडर, आमगे लिडर तेंचे होन तांकां हे जाल्ले शामील जाल्ले आहा. म्हणजे असले हितूंक आमी विचार करपाक जाय. आमी कोणा निवडून दिता? आमी असले निवडून दिता की आमी गांव काबार करपाक निवडून दिता काय गांव बरी करपाक निवडून दिता?